गेलं मरे आज टॉपिक फक्त एकूच म्हणल्यार काल आमचे रिस्पॉन्सिबल MLA हलदोनचे try to mislead the house by giving a categorical statement on the demand की म्हजो OSD शॉन मेंडिस हाणें जवळ जवळ 1,04,00,000 खर्च केले आणि ताज्या मागीर डिमांड जेन्ना डिस्कशन आनी बाकीचे जाले तेन्ना पास करता आसतना ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सप्रेस दीस वॉज लॉस्ट. हांवूय रावलो पळोवपाक तो कितें सांगूंक सोदता कित्याक दॅट फिगर वॉज क्वायट एस्ट्रोनॉमिकल. आज सकाळी परत तो प्रेसाक एड्रेस करता आसतना तीच भाशा वापरून परत उलयलो. आय एम रियली सरप्रायज्ड कित्याक त्या मनशाक हांव वेगळ्या तरेन पळयतालो, एक उद्योगात बरे विशय काडटा, पूण म्हाका दिसता मातशें पॉलिटिक्स घुसला काय ना हो एक तकलेन प्रश्न आसा. बट आय वुडंट वॉन्ट टू टेक इट अहेड. बट व्हेरी इम्पॉर्टंट इज दॅट इन द हाऊस यू शुडंट गेट मिसलेड. इव्हेंट्स आनी जंकेट्स हो टॉपीक हे दिसांनी जेन्ना असेंब्लीन गाजता, काल डिमांडान हांवें स्पश्टपणान एक्सप्लेन केलें की आमी कित्याक वता, कित्याक वचचें पडटा आनी कित्याक वतले हें सगळें एक्सप्लेन केलें. आनी तातूंत एकूच हो टॉपीक उरलो OSDचो, तो ते काल हायलायट करपाक उरलो. पूण आज सकाळी बिफोर द क्वेश्चन आवर आय पुट दीस पॉयंट टू द स्पीकर की बाबा तो 1,04,00,000 म्हणटा जाल्यार ताणें आपले कितें तरी पेपर दाखोवचे की आमच्या OSDन म्हज्या OSDन मोडल्या म्हणून. तेन्ना तो म्हणपाक लागलो की इट इज नॉट अबाउट ही स्पेंडींग बट ही गोईंग ऑन अ टूर ऑफ ITB बर्लिन म्हणून विच कॉस्ट अस 1,04,00,000. आता ते समज टुराचो कॉस्ट आशिल्लो जाल्यार शॉन मेंडिसान तो टूर 1 कोटीचो करूं ना. एक आमी पयलें समजून घेवंक जाय की OSDज आमकां जेन्ना दिल्ले आसा सरकारा तर्फे आमकां 2 OSD मेळटा आनी OSDचें एक परसेप्शन लोकां भितर आसा कित्याक आमी ते क्वॉलिफिकेशन देंवयले म्हणून 12वी पास करतकर की OSD म्हणजे बेसिकली क्लॅरिकल जॉब करपी, कितें येवन बरोवन वचपी एक काम करपी आसतलो म्हणून. म्हजे OSD जोरी ITन आनी हांवें हातून घेतले टुरिजमान दोनी, ते दोनी वे स्पेशलायज्ड इन दीस पर्टिक्युलर सेक्टर्स टू टॉक अँड डिस्कस अँड टेक थिंग्स अहेड. म्हणून काल डिमांडान पूर्ण तरेन आमी कितें केलें ईच सेक्टरान ते आय कूड एक्सप्रेस अँड एक्सप्लेन. जंकेट जेन्ना म्हणटात जाताले कारण टुरिजम डिपार्टमेंटाचे आमच्या डिपार्टमेंटाचे तीक तीक 4-4 जाण वताले आनी रिपोर्ट सारको येना आशिल्लो. मंत्री जरी जालो हांव, आय कॅनॉट कीप ट्रॅव्हलिंग फॉर एवरी पर्टिक्युलर टूर अँड डू माय थिंग्स. म्हाका स्पेसिफीक मिटिंग्स खंय दवरिल्ले आसता, आमकां मिटींग प्रोग्रामाक कितें लायनअप केल्लें आसता तें समजून घेतलें जाल्यार इन द लास्ट 2.5 years आय हॅव ट्रॅव्हल्ड इन दोज कंट्रीज वे आउटबाउंड कॅन इन्क्रीज ऑर वर्ल्ड ट्रॅव्हल मार्ट लंडना सारकेली ऑर ATM दुबय सारकेली वे पोटेन्शियल टू कनेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां ह्यो मिटींग फिक्स अप कर, हांचे फॉलोअप कर आनी हांव समज नासलो जाल्यार सुद्दां वचप ऑन माय बिहाफ. जेन्ना हांव धाडटा आय एम रिस्पॉन्सिबली टेकिंग अप फॉर माय पर्सन हूम आय एम डेप्युटींग. कित्याक तो मनीस जो थंय वता ही डज 2 parts. One is follow-ups on my things which have to be done. Further looks at more opportunities how we can connect. The airlines येयल्ले आसता, अदर कंट्रीज येयल्ले आसता, MOUs कोणा कडेन सायन करपाक जाय आसता, नवे कोणा कडेन अरेंजमेंट्स करूंक मेळटाले पळोवचे पडटा. आनी EMA स्टॉल आनी जालो जाल्यार आमचो मनीस जो डिपार्टमेंटाचो वता ही इज नॉर्मली देर कॉर्डिनेटिंग ऑन द स्टॉल. ही इज नॉट मुव्हिंग अराउंड. So we need to move one step ahead and connect and call people on our stall and ensure B2B happens, other things are happening. ती खरी एक्चुअल कितें जालां आनी कितें करपाक जाय इज एवरी टायम हांव समज नासलो जाल्यार आय सेंड माय OSD हू इज ऑफ द सेम व्यू की जो म्हजो OSD आसा शॉन मेंडिस तो इज जस्ट नॉट अ 12th पास. तो मास्टर्स केला ताणें आनी 16 वर्सां वयर एक्सपिरियन्स आसा इन दीस टुरिजम सेक्टर ओनली ग्लोबली. हांगाच न्हय, तो पूर्ण जग अर्दे भोंवून आयलोच ऑलरेडी पयलीं म्हाका जॉयन जावच्या पयलीं. आनी ही जॉयन्ड हियर ओनली बिकॉज ही कूड असिस्ट अस इन एन्श्युरिंग दॅट गोवा बिकम्स बेटर अँड वी आर एबल टू वायडन अवर स्कोप. हांव त्या मनशाचेर सगळें उलोवंक वचना, पूण आमकां प्रॉब्लेम कितें जाला, जो मनीस
टुरिझम रिलेटेड बिझनेसीस ग्लोबली वाडयतालो आणि आज तोच गोंयकार आज आमी OSD म्हणून घेतला आणि ताका समज हांवें धाडला फाटीं फॉर द पर्टिक्युलर थिंग्स इन माय एबसेन्स, इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्योर दॅट आय गेट द रायट फीडबॅक. Junkets happen when we don't have certain things happening in the right manner. आणि हे जेन्ना हांवें केल्लें आयडेंटिफाय ताज्या खातीर हो केला. आय रिक्वेस्ट बाब काल्लूश, एडवोकेट काल्लूश, who is a learned advocate, to stop pinpointing and then making U-turn in politicizing issues. ITB Berlin event जो जालो तो 1,04,00,000 जे स्पेंड जाले ते रिप्लायन आसा. तो त्या टुराक गेल्लो न्ही, तो आनी 7-8 टुराक सुद्दां गेलो. डज नॉट मीन दॅट ही स्पेंड एट 1 crore ऑन ITB Berlin. ताणें काल कशें इंप्रेशन तयार केलें की शॉन मेंडीज OSD स्पेंड 1.04 crores म्हणून. सारकें मरे? आय थिंक दिस इज रॉंग, मिसलिडिंग द हाऊस. आणि आज जेन्ना सांगलें तेन्ना कांय उलोवप ना. सो आय थिंक इफ इट इज ITB Berlin, इट इज द इव्हेंट विच हॅज ऑल द कॉस्ट. स्टॉलाचो कॉस्ट आसा, बाकीचे सगळे खर्च आसा, EMAचो खर्च आसा, विच इज फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्लेस ऑफ गोईंग देर अँड डुईंग इट. We are not talking about Shawn Mendes' cost. आणि दोन इव्हेंट जे आजपर्यंत बिल other places, other things what we are talking about and getting this whole thing as a drama, तो बंद जावपाक जाय. Seriously, we need to touch emerging markets. We need to participate in events in the right manner. आणि एखादी हांव चिंततालो हाका फामाद दिला जाल्यार एखादी आमच्या डिपार्टमेंटा कडेन दिला काय म्हणून, कित्याक खूब जाणांक जी संवय आशिल्ली वचपाची परत परत, ती जंकेट म्हणून आमी बंद केल्या. आणि फक्त आमी सिलेक्टिवली वी सेंड 1 or 2 people on the thing so that we are able to ensure proper accountability of the event. So म्हाका दिसता हो कॅटेगरिकली कालच्यान रावी जाल्लो इश्यू हांवें मुद्दमूच काल एड्रेस करूं नाशिल्लो, बिकॉज आय वॉन्टेड टू सी वॉट इज द फर्दर एक्शन दे आर वॉन्टिंग टू टेक. सरप्रायझिंगली ही टेक्स इट अप अगेन इन द प्रेस टुडे मॉर्निंग. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता participating and going for that particular event in my absence is also to take up the issues which I have given him to go there, as he is qualified to do this, having this experience and having done this part. म्हणून आज जेन्ना आमी Airbnb उलयता, मास्टर कार्डा कडेन MOU उलयता, अगोडा कडेन MOU उलयता, हे सगळे MOU जे करतात तातूंत प्रोग्रेसिवली he has assisted the department and me in getting this curated. I should compliment him for what he has achieved till now along with us as a team. And here in the Department of Tourism or IT, we work as a team, not in individual silos. जे थोडे एज डिपार्टमेंट गव्हर्नमेंट जॉब्स कामाक असतात, दे आर अ पार्ट ऑफ द होल डिपार्टमेंट. पूण नवे आयडियाज जेन्ना घालच्यो पडटा, यू हॅव टू इन्फ्यूज न्यू आयडियाज टू गेट मोर थॉट्स. आय थिंक न्यू थॉट्स नीड टू कम विथ फ्रेश माइंड्स. आनी ताज्या खातीर आय थिंक आय हॅव क्लॅरिफायड, आय पुट नॉट ताका सो एखादी दिसला आसतलें हांव नको की म्हज्या OSDचें क्वॉलिफिकेशन ताणें पळयल्लें काय ना तें. तोय रॉंग आसचो ना, कित्याक ताका चिंतलो आसतलें OSD म्हणजे क्लॅरिकल जॉब करपाक, ती थोडे बरोवन काडपाक कितें करपाक आसतलो म्हणून. ताजें इंप्रेशन तें आसूंक शकता. सो that is why I told you what the profile of my OSD is. So there is clarity in thought. The person who is already there in the space, having traveled globally connected to people. आम्ही फाटी VFS कडे घेऊन हेल्प घेऊन आम्ही केला. VFS कडे कॉर्डिनेट कर, बाकीचे करून घे. आमची गोवा टुरिझम बोर्ड इज स्टील नॉट फायंडिंग दॅट एग्रेशन. त्या टायमार आमकां असले, आज ऑल ऑफ अस इन गोवा विल एग्री that more than the conventional minds, we need some new fresh minds in every department to ensure that freshness comes in, new thoughts come in, we keeping in mind. आम्ही आता IT जे आम्ही काल अनाउन्समेंट्स केले would have not been possible with the old same school of thoughts. नवे माइंड्स हाडून नवे थॉट्स कलेक्टिवली काम करून करचे पडटा. हांगा आमी खंयच कोणाक कमी करपाक सोदना, पूण वी वॉन्ट टू हॅव अकाउंटेबिलिटी टू वॉट वी डू and also fix responsibility on those people who won't do. There are a lot of things which I have learned out of this particular things also, and you will find a lot of things happening and further changes happening in my department sectors in these days to come. When you talk about this, he spoke about the department, about that spending money, expenditure. No. काल ताणें हावजान तूं केन्ना नांव घेना. हावजान you talk about department, you talk specifically, he said Shawn Mendes, OSD having spent. So आज हांवें मुद्दम जेन्ना काडलो, त्याच आमदारान म्हणलें की I was speaking about the ITB Berlin event. The whole event cost was 1 crore 4 lakhs, not cost of Shawn Mendes. This is what I'm trying to put in place. Okay, another issue is that काल जाता सनबर्न आमचे खूप झालं, but clarity was not there. सनबर्न जाता जायना कितें. मी परत एकूच टॉपिक घेऊन बसल्या.
काल जे जालां हांवें बरें सुसेगाद एक्सप्लेन केल्लें ना, ना, एंडाक परत म्हाका ते परत काबार त्यो विचारना टॉपिक तुमी. घेवन आय हॅव क्लियरली कॉल्ड द प्रेस टू एड्रेस दीस स्पेसिफिक इश्यू which I thought was a normal thing because people would understand, but it happened of misleading the house. म्हणून तो हो टॉपिक करता आणि रिक्वेस्ट करता बाब काल्लुशाक तो बरो एडवोकेट आज पर्यंत बरे विशय घेतल्या सारखे घे वी विल आन्सर डोंट मिसलीड द पीपल. हेजेर आन्सर केला सर आणि तेंच्यांनी म्हटलं की ओएसडी ऍडवायझर कोण तरी गेलो म्हणून आयज सगळे कोटे सांगताय न्ही. पळय तेंच सांगता जे मनीस वता कित्याक वता कितें आसा म्हाका विचारा मरे तुमी न्यूज करच्या पयलीं म्हाका विचारात आय एम सिटींग हियर टू रिप्लाय पूण समबडी म्हजे 10 विशय हांवें काडले न्ही ते दे वील फायंड इट डिफिकल्ट टू रिप्लाय सो कितें जाता आय डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट स्पेस वेर भायल्यान उलयता आसतना एक आनी भितरल्यान वेगळ्योच गोश्टी तश्यो जावंक जायना. आनी आमी जेन्ना करतात गोंय एज अ डेस्टिनेशन ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना पळयतात लोक तेन्ना परसेप्शन ऑफ गोवा बिकम्स डिफरंट. हांवें काल सुरवातीकूच सांगलां कलेक्टिवली वी वील हॅव टू वर्क विथ अवर न्यू थॉट्स ऑफ ट्युरिजम वीच आय हॅव शेअर्ड ड्युरिंग द डिमांड. आनी आजून तांकां तेंच सांगता हांव की हे सिंगल आउट नेम्स तुमी करतात पळय तेन्ना ताजे फाटल्यान तुमकां समज कितें आसा एसेंब्लीन मांडत वी वील रिप्लाय बट डोंट मेक स्टेटमेंट्स टू मिसलीड द हाऊस. दिस इज ऑल आय हॅव टू से. Okay.